लैराईचो जत्रोत्सव तो आज 2 मे 2025 रोजी सुरू झालो. त्याची आज समाप्ती झाली आणि जरी काही पहिल्या दिसा म्हणजे दुसऱ्या दिसा अघटीत घडणार आली आणि तिथून सगळ्यांक आमकां दुकान त्या खातीर आमी काही प्रमाणात तो शिथील करपाचो प्रयत्न केलो आणि आमचो उत्सव तो नियंत्रीत करपाचो प्रयत्न केलो. नियंत्रीत केलो. आयज जो संपन्न जालो सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार्य केलें. आमच्या भाविकांक आमी जे तांकां विनंती केली की हांगासर चड गर्दी करूं नाका, झुंबड करूं नाका. भाविकांनी आमचें आयकलें. आमच्या आयकल्यान आमच्या देवीक मान दिलो तांकां आनी आज ती संपन्न जाली. ह्या वेळार हांव अशेंच सांगता की देवीचो फुडलो उत्सव मोठ्या प्रमाणात दबाज्यान जातलो आणि सगळ्यांचे आशिर्वाद सगळ्या लोकांक मेळटले. जे कितें अघटीत घडलां ते हेच्या फुडें घडचें ना हे देवीचो आशिर्वाद. हां आज सांगपाचें म्हणल्यार पळयात कितें एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना काम करता तेन्ना खूब बरें जाता. मामलेदार आसूं, डिप्टी कलेक्टर आसूं, कलेक्टर आसूं, SP आसूं, PI आसूं, PSI आसूं, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी काल पासून जे काम केलां न्ही तें सुंदर आसा. तेंच्यांनी आमकां पूर्ण सहकार्य केलें. आज त्यांच्या सहकार्यान आज म्हाका आमी नियंत्रीत प्रमाणात म्हणजे व्यवस्थीत आमचो समारोप समारोप आमी करूंक शकले. हे सर्व आमी जरी म्हटलें जाल्यार आमी नाम मात्र आसता देवी करून घेतले देवी आसता आणि ह्या सगळ्या कामाक आमचा पोलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार खूप आमचे तालुक्याचे मामलेदार हाजीर आशिल्ले हांगासर. तेंच्यांनी जी काल पासून सगळे दुकानां हाडोवपा पासून सगळें व्यवस्थीत हाताळिल्लें आसा. हें आमी हे पयलीं पासून तांकां अशेंच पयलीं पासून जालें म्हाका अघटीत घडना केन्नाच घडचें ना. तांकां हांव सगळ्यांक तांकां जे कोण कार्य केलां हांगासर पुलीस आसूं, ऑफिसर आसूं, तांकां हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की तांकां दीर्घायुष्य दिवं, आरोग्य दिवं आनी तांची भरभराट जावं. अंदाजे कितके भावीक हांगा येवन गेले आसतले? पळयात भावीक 2 मे पासून पळय रात्री भयंकर भावीक आयले. पूण त्याच्या नंतर जी अघटीत घटना घडली त्याच्यानंतर लोकांक आमी विनंती केली खातीर की कोणी येवपाचें न्ही. आमच्या उलोवक लोकांनी मान दिलो आणि त्या खातीर लोक काही प्रमाणात नियंत्रीत जाले. पूण आज कितें आहा जी लोकां मदीं खूब सुक्त आसता पळय न्ही सुक्त ताका बंद वचूंक दिना आनी पुलीस डिपार्टमेंटाकूय काही प्रमाणात विनंती करून तेंच्यांनी आपलो सहभाग हांगासर दर्शयलो. आज तुमी गर्दी पळयता पळय न्हू एक्चुअली इतके विनंती करूनय बी आमी तांकां अपील करूनय बी आज ते लोक सगळे आयले. तेचेर तुमी अंदाज करूंक शकता. तुमी एक एसेसमेंट करूंक शकता की देवीचेर ह्या लोकांची कितली भक्ती आसा. ती भक्ती प्रत्येकाक दिवसांनी प्रत्येकाक जावची आणि सगळ्यांक आयु आरोग्य मेळचें, सगळ्यांची भरभराट जावची अशें आमची